जेजू क्रिस्ताच्या नावान एकठांय जाल्ल्या म्हज्या मोगाल भयणी भावांनो, आयज पासून आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या परबेक नोवेनांतल्यान आमची ओत्मीक तयारी करूंक आमी सुरवात दिता। आनी आयचो विशय बंदकानींत आसलोल्यांक बरवोशाचे किर्ण जावुया। लेट अस बी अ रे ऑफ होप टू द प्रिजनर्स। तशेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज भाग्यवंत आंद्रे आनी ताच्या सांगाताची आमी उगडास करता। बरवोशान ते जियेले आनी बरवोशान जिवन भावार्थाक लागून आपले रगत वारोवन जेजू क्रिस्ताक ते साक्षीदार ते जावंक पावले। तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका एक खरी घडणी जिविताचो अनुभव म्हाका एक उगडास येता। केनियात नांवाचो एक सुपुल्ल्या गांवांतलो एक भुरगो एक गरिबांत तो जल्मलो आनी अशें जियेतना ताका शिकपान हुशार चड तो आसलेलो। आनी अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताच्या आवय बापयन ताका बरें शिक्षण ताका फावो केलें आनी ताका आवड आसलेलो तंत्रज्ञानीक म्हणजे पॅशन फॉर टॅक्नॉलॉजी हे पळोवन ताका बरें शिकप जोडूंक पयशिल्ल्या गांवाक ताका धाडलो। बरो तो शिकलो आनी बरो शिकून एक बरो सॉफ्टवेअर इंजिनियर जातोच ताच्या कॉलेजींत आसलेल्या सगळ्या फ्रेंड्सां सवे जावं इश्टां सवे बरो संबंद ताचो आसलेलो। येता येता वायट सवयाक तो पडटा आनी वायटवे जिवीत तो जियेता। ड्रग्स सेलिंग असले धंदे करून आनी आपले जिवीत वायटवे जिवितांत पडून सिगरेट गांजा आनी असल्या वायटव्या जिवितांत तो पावला, तो फुडें मारता। अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, तो एक दीस पुलिसाच्या हातीन तो सांपडटा आनी ताका सान क्विंटन कॅलिफोर्निया प्रिजन ह्या बंदकानीन ताका भितर घालतात। प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताचें जिवीत बरें ताणें चिंतून हाडलेलें, हांवें बरो एक भुरगो जावपाचें अशें चिंतलोलें तांणी, पूण ताचें जिवीत दुसऱ्याच वाटेर गेलें। इतल्यानूच ताची काणी काबार जायना। जेन्ना तो बंदकानींत आसलेलो तेन्ना तो निराशी तो जाता। हे निराशीपणान तो आसतना बंदकानींत आसलेले ताचे भाव भयणां ताका बरवोशाचे किरण ते जातात। ताका जावंक फुरो प्लंबिंग, जावंक फुरो इलेक्ट्रिशियन, जावंक फुरो कुकिंग, जावंक फुरो आर्ट वर्किंग आनी असले जायत्या आदी वस्तूंनी तो भितर सरता आनी तांचे सवे तो शिकता। अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, केनियांत हो भुरगो एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर अशें म्हणटा आसतना ताकाय दिसता हांवें म्हज्या भावा सवे कितें तरी शिकलां आनी हांवेंय म्हजे सवे जें आसा तें हांवें दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय। तर थंय आसलेल्या बंदखणींतल्या अधिकारा सवे तो उलयता आनी इंटरनेट कनेक्शन घेवन त्या बंदखणींत आसलेल्या भावा भयणांक कंप्युटर कोडिंग हें प्रोग्रामींग तो तांकां शिकयता। प्रितीच्या भयणी भावांनो, हें बरेंपण पळोवन ताका अधिकारी ताका बेगीनूच ताका सुटका फावो करतात। जेन्ना तो बंदखणींतल्यान भायर येता तेन्ना जायते नीत अनीत ताचे सवे जाता ते निंदा ताचे सवे जाता ते तो पळयता आनी आपूण एक पावल फुडें मारता आनी व्हडली कंपनी एक तो उक्ती करता। आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, जे बंदखणींतल्यान सुटका मेळटा त्या भावा भयणांक तो आपल्या कंपनींत तो कामाक घेता, ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवन ताच्या कंपनींत तो तांकां जॉब फावो करता। तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या धाकटुल्या काणयेंतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा पयले सुवातेर सगळ्या मनशांक एक जिविताक नवसरणी हाडपाची तसली एक संदी आसा ते आमकां आयकूंक मेळटा। दुसरे सुवातेर जे बंदखणींत आसलेले भाव भयणां सवे तो बरवोसो तो घेता आनी तो बरवोसो ताचे सवे आसलेलो तो बरवोशाचे किरण तो एकामेकांक तो दिवंक तो फुडें सरता। प्रितीच्या भयणी भावांनो, जर तर आमी धर्मदुताच्या इतिहासांत आमी आवेसवर 16 आनी उतर 16 ते उतर 25 ते 35 द चॅप्टर 16 वर्स 24 to 35 हांगासर आमी पळयल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत पावलू आनी सिलासाची काणी आमकां आयकूंक मेळटा। भाग्यवंत पावलू आनी सिलास बंदखणींत पडटात तेन्ना ते निराशी ते जायनात।
जेजूचेर भावार धरून जेजूचेर बरमोसो धरून ती स्तुत गीत गायतात, देवाचे नावाक ती वाकानी ती गायतात. आनी हें पळोवन ती थंयसर विस्मितां पळोवंक ते फुडें पावतात. थंयसर आसलेली बंदखानींत आसलेली सगळीं दारां तांकां उक्ती जातात. आनी हें पळोवन थंयसर आसलेले सगळे बंदखानींत आसलेलीं भाव भयणां हें पळोवन क्रिस्ताक ती वेंग मारतात. आनी तशेंच ते बंदखानीचो राखणदार हें पळयता विस्मीत आनी जेजू क्रिस्ताक वेंग तो मारता. तशेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, लुकाच्या शुभवर्तमानांत आवेसवर 4 उतर 16 ते 20 आमी पळयता जेजूची खबर. जेजू नाजरेतांत आपल्या गांवांत तो भितर सरता. सवय प्रमाणे देवस्थानांत भितर सरून पवित्र पुस्तक तो घेता. पवित्र पुस्तक घेतोच ताका इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप ताका मेळटा. आनी हातूंत बरयलेले तो सगळे सभे मुजार तो वाचता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे सवे आसा. ताणे म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर परगटूंक, कैद्यांक सुटका दिवंक आनी सर्वेस्पराचे वरस परगटूंक ताणे म्हाका धाडला. ही उतरां तो थंयसर वाचता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इजायास प्रवादान ही उतरां बरयलेली एक सोडवणदार येतलो आनी हो सोडवणदार सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या पातकांतली मेकळी करतलो आनी सगळ्यांक तो सोडवून दितलो. हे उतर ह्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जुदेवाच्या वस्तीक वर्सांत कैद्यांक सुटका दिवची अशी एक लेवी शास्त्रांत बरयलेले आसले. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, इजायास प्रवादी हेच सांगूंक सोदता की जेजू येतलो जे पातकांत बुडोवन आसात, जे गरीब आसात, जे पिडेवंत आसात, एक कैदीपणाचे जिवीत कशें जियेताले तांकां सुटका दिवंक जेजू आयला हे आमी आयकता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयता विधवा आसलेली, ताचे सगळे फकत 2च नाण्य आसलेले, 2च पयशे आसलेले. तिचे सगळे आसलेले सगळे संपूर्णायेन ती त्या दान पेटेन ती घालता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या सेवा धर्मांतल्यान ह्या विशयांतल्यान आमकां कितें आयकूंक मेळटा, कितें आमी नियाळ करूंक जाता. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिविताचो जबाब कशें पयले सुवातेर आमी नीत करिनासतना तांकां भाव भयणी कशें आपणावया. जी बंदखणींत आसात ती भाव भयणांक, जी बंदखणींतल्यान सुटका मेळ्ळ्या त्या भाव भयणांक नीत करिनासतना आमची भाव भयणां कशें आमी तांकां स्विकार करुया. दर एक मनीस ताचे चुकी परस ओड, दर एक मनीस ताचे चुकी परस ओड म्हणटा आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जावन आसा देवाचे रूपने. देवान आमकां आपल्या सारक्याचोच रचला म्हणटा आसतना चूक ओडली न्हय. देखून जेजू म्हणटा, आय हेट द सिन्स नॉट द सिनर्स. हांव पातकां नाकारता पूण पातक्यांक न्हय. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, जावंक फुरो आमच्या गांवांत, जावंक फुरो आमच्या वाठारांत जी आसात भाव भयणां, जी बंदखणींतल्यान सुटका मेळ्ळा, जावंक फुरो जी बंदखणींत आसात तांच्या कुटुंबा सवे, तांच्या फॅमिली सवे हांव कसली नीत करता ताचेर नियाळ करूंक गरज. तांचे सवे आमी फर्मान मारचे न्हय. तांकां आमी आमची भाव भयणां कशी आमी स्विकार करूंक जाय. तांकां आमच्या फिरगोजेन, जावंक फुरो आमच्या इगोर्जेन, जावंक फुरो आमच्या समुदायान तांकां वांटो घेवंक आमी तांकां आमंत्रण करूंक चड गरज. तशेंच दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या फिरगोजीचो समुदाय कसो तांकां आमी भेट दिवया. जर तर आमी पळयता कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी, दयाळ करण्यो पवित्र सभा आमकां शिकयता, आमी कैद्यांक जावंक फुरो बंदखणींत आसलेल्या भाव भयणांक आमी भेट दिवंक चड गरज. म्हाका उगडास येता, आमी राशोल सिमिनरींत आसलो तेन्ना आमी SSVPचे सगळे आमचे सिमिनरीज भाव आमी सगळे बंदखणींत आमी कोलवाले. ह्या बंदखणींत आमी विजीट करताले. तांचे सवे आमी जाय ते गेम आमी खेळून हाडटाले आनी तांचे सवे आमचो मोग आसा तांचे सवे आमी वाडटाले. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या फिरगोजी
जावंक फुरो आमचे SSVP जावंक फुरो आमचे PPC मेंबर जावंक फुरो आमच्या वाड्यांतली एक धाकटे ग्रूप करून आमी बोंदखणींत आमी तांकां भेट दिवंक जाता. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, तांकां आमी आदार दितोली आमी जावुया. आयच्या शिबो वर्तमानांत आमी पळयता ते विधवेन तिचे सवे आसलेले सगळे संपूर्णपणान तिणे त्या दान पेटींत घातले. तर आमच्यान तांकां आदार दिवंक जाता. जावंक फुरो आमच्या गांवांत तांची फामील आसा जाल्यार तांच्या फामिलीच्या भुरग्यांक आमच्यान कितें तरी तांकां शिकोवंक आमच्यान मजत करूंक जाता. जावंक फुरो आमच्यान कितें तरी पयशे एकठांय करूंक आमचे जायते प्रिजन मिनिस्ट्री आमचे कारितास भाव भयणां जायते ती वावुरतात. तांच्या कडच्यान आमी हो फायदो घेवन तांकां आमी आदार दिवंक जाता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्यान हें करूंक जायना जाल्यार आमच्यान एक तरी करूंक जाता, तें म्हळ्यार आमच्यान तांकां मागण्याचो आदार दिवंक जाता. तर आमी तांचे पासत मागुया, तांच्या फामिली पासत आमी मागुया. तांकां देवान बेगीनूच तांकां बेगीनूच सुटका फावो जावं दी म्हणून देवा लागीं आमी मागुया. तर प्रितीच्या भयणी बाबांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सगळ्या सोबे असल्याच नदरेन तो पावलां मारतालो. जे समाजांतले भायरावलोली आसात तांचे सोबे दयाळाची नदर तो घालतालो. आनी जे कोण एकसूरपणेन जियेतात आनी ह्या बंदखणींत आसात तांचे सोबे भासाभास करून तांकां मोग तो वांटतालो. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वेदीचेर आतांच थोड्याच वेळान जेजू उंड्या आनी सोऱ्या सोबे ह्या वेदीचेर येता. म्हणटा आसतना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत बोळ आमी मागुया ह्या जेजू कडेन. जेजू, म्हाका बोळ आनी कृपा दी. ह्या भावा भयणां सोबे तांकां हांव दयाळाची नदर मारूंक, तांकां हांव मोग वांटूंक आनी जाता ते भाशेन म्हजे सोबे आदार तांकां दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत बोळ आनी कृपा मागुया. आमेन.